Top 10 brought to you by IIHM Kolkata and Nuvem Goa. Admissions open. मोदी सरकार पाकिस्तानाक उदक करता बंद, वाघा बॉर्डर बंद, दूतावास कपात, दर्या देगांनी अलर्ट, गोंयकार टुरिस्ट श्रीनगरात शिरकले, फ्लायटी उण्यो, तिकेटीक उजो. कळसा बंडोरा प्रकल्पाच्या जॉईंट इन्स्पेक्शनाची शक्यता उणीच, प्रवाहान मागिल्लो जल शक्ती मंत्रालयाचो सल्लो हात फाफुडले, सरकारी कावन्सिलाचो खंय सल्लो घेवचो. बीजेपी काँग्रेस दोनूय पक्ष म्हादयचे डीलर, राष्ट्रीय पक्षांनी केन्ना गोंयच्या हिताचे निर्णय घेतिले ना, आरजीचो आरोप, कळसा बंडोराच्या इन्स्पेक्शनाक कसली आडखळ. प्रशासन स्तंभाक निमाणी चिमला सुवात, आयटी पार्काची जमीन प्रशासन स्तंभाक दिवंक मंत्रिमंडळाची मान्यताय, आदी येवपाचो पाट्यार, उपरांत परवरे, आता चिमला शिफ्ट. अनधिकृत बांदकामांचे रेग्युलरायझेशना विशीं मुख्यमंत्र्याची उचेली बसका, मंत्री बाबूश सचिव एजी बसकेक, पंचायतींक निर्देश, मुख्यमंत्री म्हणटा लोकांक थाकायेक यत्न. मोगाचो आवणो, गोंयच्या पयल्या कोंकणी फिल्माक 75 वर्सां पुराय, फिल्माच्या रिलीजान गोंयाक मेळ्ळो कोंकणी सिनेमा दीस. पहलगाम आतंकी हल्ल्या उपरांत भारत सरकाराचो डिजिटल स्ट्रायक, पाकिस्तान सरकाराचे एक्स अकाउंट हँडल केले ब्लॉक. भारतान पाकिस्तानाचे उदक बंद करपाचे शिटकावणी दितनाच पाकिस्तानाची जाप, शिमला एग्रीमेंट स्थगीत, भारतीय विमानांक पाकिस्तानाचो एअर स्पेस बंद. पहलगाम हल्ल्या उपरांत जम्मू काश्मीराचे उधमपूर एन्काउंटरात भारताचो जवान शहीद. बीएसएफ जवानान चुकून पार केली पंजाब बॉर्डर, पाकिस्तानी रेंजर्सांनी घेतलो ताब्यात, दोनूय देशाच्या सैन्यामदीं जवानाचे कस्टडी विशीं कमांडर लेव्हल बसका.